खेळ तियात्र पळोवपाक 50 लोक आसनात. देखून खेळ तियात्र वाल्यांनी भिवपाची गरज ना. 50 परस चड लोक आशिल्ले खंयचेच संस्कृतीक आनी कलात्मक कार्यावळीक 3000 फारीक करचे पडटले. हातूंत चुकीचे कांय ना. आलेक्स सिक्वेरान संस्कृतीक कार्यावळीचे फीचे समर्थन केला. जाल्यार असले कायदे करून तुम्ही ट्युरिझम आनी कल्चर दोनूय काबार करतले. गोवा फॉरवर्डाचो आमदार विजय सरदेसायान सुनायला. खेळ तियात्रांक घेवन कितें इशू जाला अशें म्हणटकच तो इशू न्हू. खेळ तियात्रांक 50 लोक आसनात. तियात्रांक 50 परस चड लोक येतात. देखून 3000ची फी भरपाक हरकत ना. आनी सगळ्याच कार्यावळी खातीर हो नेम लागू आसतलो अशें आलेक्स सिक्वेरान सांगले. ताका विजय सरदेसायान दिल्ली जापय आयकात. There is no way we can give them exemption from fees. However, if the crowd is less than 50, the rules exempt them from having to pay any fees. Yes, they have to apply for permission, but after applying for permission, they don't have to pay the fees of 3,000 rupees per show. Now, precondition for that is the crowd has to be less than 50. I have attended so many Khel Tiats, and I definitely believe most of them have crowds less than 50, because it's more something restricted to a ward, and therefore if the crowd is less than 50, they are automatically exempted from paying the fees. I again repeat, provided the crowd is less than 50. हे असले कायदे जर तुम्ही सामके सेट करून करपा लागले या तुम्ही टुरिझम कल्चर सगळे काबार करतले. इट इज नॉट रायट. ही मे बी गोईंग बाय द लेटर ऑफ द लॉ, but certainly not going by the spirit of the law. Spirit of the law is that there should be no noise pollution. Partyo, carnavalaचे खेळ तियात्र, where are they causing noise pollution? If that is noise pollution, then you will have to do everything. तू फाल्यां मशिदीचेर येता, आमी आमचे मंदिरांनी हे उत्सव जाता, ताका सगळ्यांक लायतलो म्हण तूं. सगळ्यांक लायतलो. देवळांनी उत्सव जाता ताजेर लायतलो. आलेशीचेर टॅक्स लायतलो. पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक धाडटलो. मुस्लिमाची आजान जाता तेजेर धाडटलो. सगळ्याक जाणूंक लागतलो तूं. तर तशें जायना तें. यू हॅव टू लूक एट स्पेशल सर्कमस्टन्सीस, extenuating circumstances. So it should be free of cost. Of course it should be free of cost. This is something new. Government is taxing everything and everybody and everything. That's not right. फाल्यां नाटक जाता, नाटकाचेर पोल्युशन कंट्रोल जातलो. हें कितें? आनी नाटक जाता, उत्सव आसतना वर्सान एकदां जाता तें. थंय पोल्युशन कंट्रोल पावलो. खेळ तियात्रांक गर्दीच आसता हे आलेक्साचे नदरेक हाडून दितकच ताणें सांगले. ते मागीर ऑर्गनायझराचेर सोडपाचे. आयकात आलेक्साक. This you cannot generalize for a Tiatr, because Tiats are different from a Khel Tiatr. And crowds at Tiats are much larger. So this is what I'm saying. Exemption is only for below 50. Khel Tiatr, below 50. So पण below 50 सगळ्याक असत ना सर, त्याच्या माहितीच असतं. No. So that is left to the organizers. No, they know what is the crowd, what is the crowd that attends such things, because this crowd would vary place to place. So they would be the best judges. Tiatra, no way. Tiatra, you have to pay the fees, because Tiatra, you will agree with me, Tiatra, the crowd is always more than 50. But this is taxable for Tiatra also. This is taxable for any function where the crowd is more than 50. Why do we harp only on Tiatra? For everything. संस्कृती आणि कला मंत्री गोविंद गावडे आणि हळदोनचो काँग्रेसीचो आमदार कार्लोस फरेराक मात हो टॅक्स मान्य ना. आयकात तेजे म्हणणे. लास्ट टाइम सुद्धा तो इश्यू रेज जाल्लो आशिल्लो. आमी ऑलरेडी ऑनरेबल सीएमा कडेन तो रेज केल्लो आशिल्लो. बट डेफिनेटली म्हजे सायडीच्यान बीइंग मी एज अ कलाकार ते जावपाक जायना ह्या मताचो ठाम आसा. सडनली कशें येयलें तर आतां पळय न्ही, परत कशें येयलें तें पळोवपाक जाय. म्हाका दिसता ऑपोजिशन हॅज ऑल्सो रेज दॅट इश्यू ड्युरिंग द लास्ट टाइम. इवन आय हॅव गिवन माय ओपन स्टेटमेंट दॅट एनी जे खेल तियात्र जे कितें आसा पळय एटलिस्ट सुद्दां जर लावलें इतलो भरमसाट न्ही तें टॅक्स कमर्शियल हेका आपले टॅक्स डिपार्टमेंटान तें पळोवपाक जाय. If we need to promote our local culture, then I think we should have it tax free. We can tax others which come in, but our local culture should be avoid a tax or a minimum base tax. Yeah, that's what. A minimum. It should not. I'm not saying sometimes totally free, but a minimum. But it can't be such to kill the very industry. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स आणि ओमकार देशप्रभू.